सुशिक्षित आणि पदवीदार तरणाट्यांक रोजगार दिवपा खातीर एप्रेंटिसशीप येवजण चालीक लायला। तातूंत पेडणेच्या तरणाट्यांनी आपले नाव नोंदणी करून घेवचें अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलें। मंगळारा मोपा पुलीस स्टेशनाचें उक्तावण जाल्या उपरांत मुखेलमंत्री उलयतालो। 10,000 भुरग्यांक जेका 5,000 आमी सरकारान घेता, म्हणजे 8वी फेल जाल्लाय घेता आणि ग्रॅज्युएट इंजिनियरूय घेता, जेणे करून 1 वर्स त्यांनी काम केल्या उपरांत ताका कामाची आवड निर्माण जाता आणि इन फ्युचर गव्हर्नमेंटात किंवा प्रायव्हेट सेक्टरात तो भुरगो काम करू शकता। एखादे चली ग्रॅज्युएट जावन घरा कडेन बसच्या पेक्षा ते ग्रॅज्युएट जाल्या उपरांत 1 वर्स त्यांनी एप्रेंटिसशीप करप आणि मागीर गव्हर्नमेंटाचो जॉब किंवा प्रायव्हेट सेक्टरात जॉब सोदप हे खूप गरजेचे आसा। म्हणून तर एप्रेंटिसशीप म्हणून म्हणजे सगळ्या जाणां पेडणेकारांक रिक्वेस्ट आसा, आमच्या स्किल डेव्हलपमेंटाच्या पोर्टलाचेर www.apprenticeshipindia.gov.in या पोर्टलाचेर वचून आपल्याक रजिस्टर्ड करून घेवच्यो, कारण 10,000 प्लस एप्रेंटिसशीप वॅकन्सीज गव्हर्नमेंट आणि प्रायव्हेट सेक्टरांतल्यो ऑलरेडी अवेलेबल आसा। 10 जुलै पर्यंत आमी जवळपास 15 जुलैची 10,000 कॉन्ट्रॅक्ट या भुरग्यांक दिवन भुरग्यांक जॉईन करून घेतले। आपल्याक जेची आवड आसा, म्हणजे जेची आपल्याकडे स्किल आसा ती अपग्रेड करपा खातीर आमी सातत्यान प्रयत्न करता, जाका आमी म्हणटा की स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत स्किलिंग, रिस्किलिंग आणि अपस्किलिंग हो कार्यक्रम आमी हातान घेतला। प्रत्येकाक स्किल करचे हो आमचो प्रयत्न आसा।